पावलान तिमोथीक बरयल्लें पयलें पत्र. अध्याय 1. आमच्या सुडवणदारा देवाचे आणि आमचो भरवसो जावन असलेल्या जेजू ख्रिस्ताचे हुकमेन जेजू ख्रिस्ताचो धर्मदूत जाल्ल्या पावलान भावार्था उद्देशी म्हजो खरो पूत जावन असलेल्या तिमोथीक बरोवचें. देवा बापाची आणि आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, काकुळत आणि शांती तुका लाभो. हांव मासेदोनियाक भायर सरून वेतालो तेन्ना तुवें एफेसांतच रावजे म्हूण हांवें तुका बळ केल्लें. थंयच्या थोड्या जाणांनी सूख शिकोवन शिकयनाशे आडावंक, तशेंच पुराणांक आनी ताळमूळ नातलेल्या वंशावळींक तांणी लक्ष दिनाशें तांकां सत्राय सांगूंक हांवें तुका फरमायल्लें. कित्याक तांचे वरवीं तर्क उपजतात शिवाय देवाचें काम शेवट पावोवंक ती उपकारनात. भावार्था वरवीं मात्र ते साध्य. नितळ मन, खरे अंतस्करण आनी खरो भावार्थ हांचे उद्देशी मोग उपजासो करचोच म्हज्या त्या फरमानाचो उद्देश. थोडे जण हो शेवट सांडून नाका जाल्ल्या तर्कांनी घुसपाल्यात. देवाच्या नियमशास्त्राचे शिक्षक जावंक ते अपेक्षितात तरी आपूण वापरतात त्या उतरांचो अर्थ जावं, आपूण धैर्यान उलयतात त्यो संगती जावं तांकां समजनात. नियमशास्त्र बरें म्हूण आमी जाणाव, पूण ताच्या शेवटा प्रमाणे ताचो उपयोग जाता पर्यान तें बरें. म्हणजे नियमशास्त्र आपोवंतां खातीर म्हूण घडयल्लें न्हय. बगार न्यायनीत नातलेल्यांक, अविधेयांक, अधर्म्यांक, भक्त नेणा असलेल्यांक, खोट्यांक, देवभिरांत नातलेल्यांक, संवसाराक लबदल्ल्यांक, आवय बापयचो जीव काडटेल्यांक, खुनीगारांक, स्वालिंग कामींक, मनशांक नागयतल्यांक, फटकिऱ्यांक, फटसाक्स दितल्यांक आनी खरे शिकवणे विरोध हेर वाटांनी झुजतल्यांक म्हूण तें घडयल्लें. ही शिकवण भाग्यवंत देवाची महिमा वर्णोवचे सुवार्थेक संबंद जाल्ली. तीस परगट करचें काम म्हजे ताबेन ओपून दिलां. हें काम करूंक म्हाका बळ दिल्ल्या आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताक हांव दिनवासतां. ताणें म्हाका विश्वासी म्हूण लेखून ताचो सेवक नेमलेल्याक हांव ताका अर्गां दितां. आदी हांवें ताची निंदा उलोवन ताका दगदून अपमान केल्लो. भावार्थाविणें आसून नेणारपणान हांवें तशें केल्लें देखून ताणें म्हजे वयर काकुळट दाखयली. जेजू क्रिस्ता थंय आसलेल्या भावार्था आनी मोगा बराबर आमच्या सोम्याची कृपा म्हजे थंय धाराळ मापान वतली. दुबाव नासता सर्वांनी मानून घेवचे सत हें. पातक्यांक सोडवण दिवंक जेजू क्रिस्त संवसारी आयलो आनी पातक्यां भितरलो पयलो पातकी हांवूच. पूण म्हाका काकुळट लाबोवंक कारण इतलेंच. जेजू क्रिस्ताक म्हजे थंय आपणाची विशेष सोंसणीकाय दाखोवचो पयलो संदर्भ मेळचे पासत आनी ताचेर विश्वास दवरन सासणाचे जिवीत जोडतेल्या सर्वांक हांव एक देख जावचे पासत. सासणाच्या रायाक अमर, अदृश्य आनी एकल्याच देवाक जावं मान आनी महिमा सदां सर्वदा. आमेन. तिमोथी म्हज्या पुता, तुजे विशांत तवळ उसारलेल्या प्रवादाच्या उतरांसरी हांव तुका ही जबाबदारी ओपून दितां. त्या उतरांसरी विश्वास आनी नितळ अंतस्करण तुजे थंय दवरन धैर्यान झूज. अंतस्करणाच्या ताळ्याक लक्ष दिनासतना थोड्यांनी आपल्या भावार्थाचें तारून बुडयलां. हिमेनेव आनी अल्सेंद्र हाका दाखले. देवनिंदा उलोवची न्हय म्हूण तांणी जाणा जावचे खातीर तांकां हांवें सैताना अधीन केल्यात. अध्याय 2. तर पयले सुवातेर समेस्त मनशां पासत देवाक आमी मागणी, प्रार्थना, विनत्यो आनी उपकार स्तुती भेटयजे म्हणून हांव वतायकन सांगतां.
तशेंच आमी शांतीभरीत आनी सर्व रितींनी धार्मीक आनी मर्यादेचें जीवन सारिशें राय पासत आनी अधिकाराच्या हुद्द्यार आसलेल्या हेरा समेस्त पासत मागी जाय. तसले मागणे आमकां सहजले आनी देवा आमच्या सडवणदाराक ते मानवता. कित्याक समेस्त मनशांनी तारण जोडी जाय आनी स्वताची वळख घेजय म्हूण ताची अपेक्षा. देव एकलोच, देवा आनी मनशा मदलो मध्यस्थी एकलोच. तोच मनीस जाल्लो जेजू क्रिस्त. हाणें समेस्त मनशांक तारण दिवचे खातीर आपणाकच बली कसो भेटोवन दिलो. ह्या सताची रुजवात देवान नेमलेल्या काळार दिली. ह्याच खातीर म्हाका धर्म प्रचारक आनी धर्मदूत नेमला. हांव सांगता ते सत, फट न्हय. म्हणजे खऱ्या भावार्थांतय हेर जातींच्या लोकांचो धर्म शिक्षक म्हाका नेमला. हरेक सुवातेर दादल्यांनी राग झगडीं पयस करून आपले नितळ हात मागण्याक उबारी जाय म्हूण म्हजी अपेक्षा. तशेंच स्त्रियांनी मर्यादीक आनी माणसुगेक सहजले बरी न्हेसूंक जाय. तांणी केंसांचो लेखावर्थ अलंकार करचो न्हय. भांगार श्रृंगार माणका मोतयांक घालची वा मोलादीक वस्तूर न्हेसचे न्हय. बगार बरे सालीन आपणाक नेटोवंक ती शिकूं. कित्याक देवभक्तेच्या स्त्रियांक हेंच चड बरें दिसता. शिकवण दिता आसतना एक स्त्रियेन जाप काडिनासतना मौन रावचें आनी पुर्त्या विधेयपणान चलचें. खंयच्याय स्त्रियेन शिक्षकी जावंक वा दादल्या वयर अधिकार चलोवंक हांव परवणगी दिना. ती मौन रावूं. कित्याक आदावंक देवान पयल्लो रचल्लो आनी येवेक उपरांत. आदाव न्हय फटवून पडल्लो. बगार येव फटवाल्ली आनी पातकीण जाल्ली. तरी भुरग्यांक जल्म दिल्ले वरवीं तिका सडवण लाभतली. पूण विश्वासान, माया मोगान, पवित्रपणान आनी माणसुगेन तिणें थीर रावची गरज. अध्याय 3. ही एक सांगणी खरी. जो कोण धर्माध्यक्ष जावंक सोदता तो उत्तम कामाक आशेता. देखून एक धर्माध्यक्ष जायजय निर्दोशी, आपले एकलेच पत्नीक विश्वासी रावता तो. हळत सांबाळतलो, शाणो, घनेस्त, हेरांक स्वागत करतलो आनी निपुण शिक्षक. तो बेबदो आनी हरामी जायनाये. बगार न्याय झगडी सुकोवन सादो आनी समाधानी ताणें जायजे. दुडवाक लबदलोई तो जायनाये. आपले घरदार बऱ्या तरान सांबाळतलो आनी आपल्या भुरग्यां थावन विधेयपण घेतलो, मान मर्याद सांबाळतलो तसलो तो जायजे. जर एक मनीस आपलेंच कुटुंब बरेपणी सांबाळूंक सकाना तर तो पवित्र सभेची जतन कसो घेतलो? तो आयले वारस क्रिस्तांव जाल्लो तसलो जावंक नजो. कित्याक तो गर्वान भरोन देवसारान मागून घेतलेले शिक्षेक पात्र जायत. तितलेंच न्हय, बरे मर्यादिसो म्हणून अक्रिस्तावांमध्ये नांव वेल्लो तो जायजे. ना तर तो अपकिर्तीक पात्र जायत आनी शेकी देवसाराच्या पासांत सांपडन पडात. हेच परी सभेचे सेवक बरे सालीचे आनी उक्त्या मनाचे जायजे. तांणी लेखावर्थ पियोण्याक जावं, दुडवाचे आशेक जावं लबदल्ले जायनाये. नितळ अंतस्करणान भावार्थाचे गुट सांबाळून धरतले तसले ते जायजे. तांकां पयले वरोन पळयजे. तवळ तांचे सालींत ते आक्षेपावीण म्हूण कळून आयल्यार मात्र तांकां सेवक म्हूण नेमक करयेत. तांच्यो बायलो सयत मर्यादवंत जायजे. खबराळी जायनासता हळत सांबाळतली आनी सर्व संगतींनी विश्वासी म्हूण तांणी दाखयजे. एक सेवकान
एकलेच स्त्रियेचो पती जायजे. आपलें घरदार आनी आपल्या भुरग्यां बाळांक बरेंकन सांबाळूंक शकतलो ताणें जायजे. अशें सेवक जावन खरी सेवा करतले आपणाकच एक बरें स्थान आनी जेजू क्रिस्ता विशांत धैर्यान उलोवचे हक्क जोडोवंक पावतले. हें पत्र बरयतना हांव तुका बेगीनच मेळटलो म्हूण म्हाका भरवसो आसा. पूण हांव येवंक घाळाय जायत जाल्यार देवाच्या घरांत म्हणजे जिव्या देवाचे मंदिर सताचो खांबो आनी बुरूज जावन आसलेले पवित्र सभेंत लोकांक कशें चला जाय म्हूण ह्या पत्रा मरिफात तुका हांव कळयतां. दुबावाविणे हो आमचे समर्थेचो वर्तो गुट. कुडीन तो दिश्टी पडलो. आत्म्यान ताचे विशीं रुजवात दिली. देवदूतांनी ताका देखलो. जनांगांमध्ये परगट केलो. आख्या संवसारांत वळखून घेतलो. उंच अंतरळी महिमेवंत केलो. अध्याय 4. थोडे मनीस शेवटींच्या काळार आपलो भावार्थ सांडतले आनी फटकिऱ्या आत्म्यांक आनी देवसाराचे शिकवणेक पाळो दितले म्हणून पवित्र आत्मोस आमकां स्पश्ट सांगता. कपाटी आनी फटकिऱ्या मनशांतावन ही शिकवण भायर सरता तर तांची अंतस्करणां लोंकडाचे कोलतेन दाग दिलेल्या परी. हे मनीस लग्न आडवारतात आनी फलाण्यो वस्तू खायनाये म्हूण सांगतात. पूण भावार्थ्यांनी आनी सताची अंतर जणवाय असलेल्या समेस्तांनी दादोसकायेन आनी उपकारी मनान त्यो खावचे पासत देवान रचल्यात. देवान रचल्ल्यो सर्व वस्तू बऱ्यो. देवाचो उपकार बावून त्यो घेवच्यो जाल्यार खंयचीच वस्त तिरस्कार करूंक नजो. कित्याक देवाच्या उतरां आनी आमच्या मागण्या मरिफात ती पवित्र जाता. असली शिकवण भावा भयणींक तूं दिशी जाल्यार भावार्थाच्या नियमांनी आनी तूं पाळून आयलाय त्या खऱ्या शास्त्रान वागयलेलो जेजू क्रिस्ताचो तूं सेवक म्हूण दाखयतलोय. उतार प्रायेच्या बायलांक सहजल्ल्या कल्पनीक काणयां थावन अलग रावंक शीक. तुजी देवभक्ती वाडय. कुडीची शिस्त थोड्या उपकाराक पडटा ते नीज. पूण आत्मीक अभ्यास सर्व थरांनी मोलादीक. कित्याक हातूं आतांच्या आनी मुखल्या जीवनाची भासावणी आटापून आसा. दुबाव नासतना आमी संपूर्ण थरान मानून घेता तें सत हें. सर्व मनशांचो आनी भोवकर्ण ताचेर विश्वास दवरलेल्यांचो सोडवणदार देव. ह्या जिव्या देवाचेर आमी भरवसो खंचयला. देखून आमी कश्टातांव आनी वावटेतांव. तर ह्यो सर संगती फरमावन शिकय. तूं ल्हान प्रायेचो म्हूण लेखून कोणच तुजी बेपारवा करिना जावं. तुज्या उतरांनी आनी बऱ्या गुणांनी माया मोगान विश्वासान आनी नितळ जिणयेन भावार्थ्यांक एक देख जा. हांव येता पर्यान पवित्र पुस्तक परगट वाचच्यांत, प्रसंग करच्यांत आनी शिकोवन दिवच्यांत तुजो वेळ खर्ची. मालगड्यांनी एक जावन तुजेर आपले हात दवरले वेळी प्रवाद उतरांसरी तुका लाभल्या आत्मीक देण्याची अलक्षा करिनाका. ह्या संगतींचो आटव कर आनी तुज्या जिवनांत त्यो कार्यरुपाक हाड. तवळ तुजी प्रगती समेस्तांक कळीत जातली. सदांच थिरासण सांबाळ. तुजेर आनी तुजे शिकवणेचेर सत्रायेन दोळो दवर. तशें केल्ले वरवीं तुकास आनी तुजी शिकवण आयकतल्यांक तूं बचाव करूंक पावतलोय. अध्याय 5. तुजे प्रास प्रायेन व्हड आसलेल्या लागीं जब्बर जायनाका. बगार तुजो बापूय म्हूण चिंतून हळवायेन ताका समजय. तुजे प्रास ल्हाना लागीं ते भाव म्हणले बरी. प्रायवंत स्त्रियां लागीं ती आवयो म्हणले बरी. आनी तरण्या धाकट्या स्त्रियां लागीं ती भयणी म्हणले बरी घनान चल. विधवींक निजाकी निराधारी जावन आसलेल्यांक तूं सांबाळून व्हर. खंयचेय विधवीक भुरगीं
वा नात्रां आसात जाल्यार ती भुरगीं बाळां पयले आपल्याच घरच्यांच्यो गरजो सुदारसूं आनी आपल्या माय बापाक उपकार दाखोवं. हे परी ऋणी जावचे देवा खंडीत मानवाता. नीज अर्थान विधव जावन आसलेली म्हणजे ह्या संवसारांत निराधारी जाल्ली आपलो भरवसो देवाचेर दवरता आनी दीस रात मागण्या उल्यांनी खर्चिता. पूण दादोसकायामध्ये जियेतली विधव जिवंत आसूनी मेल्ले बरी. विधवींनी आक्षेपाविणे जियेजे म्हणून तांकां फर्माये. जर कोणी आपल्याच मनशांची सडकन घरच्यांची खबर घेना तर ताणें भावार्थाची शिकोवण तिरस्कार केल्या. तो हेर जातींच्या प्रास पास्ट म्हणयत. पट्टेर नांव दखल करूंक विधवींक विंचून काडची जाल्यार प्रायेन ती 60 वर्सां सकयली जायनाये. एकच पावटी लग्न जाल्ली दयाळ करण्यांक नावडलेली ती जायजे. भुरग्यांक बरेपणी वागयल्ली, परगव्यांक सत्कार दिल्ली, भावंडांचे पांय धुल्ली, कश्टां आनी अनवरांत संपडलेल्यांक पावुल्ली आनी हरेक वाटेन उर्बेन बरें करून आसलेली ती जायजे. ल्हानप्रायेच्या विधवींक दाखल करूंक इन्कार कर, कारण क्रिस्ताच्या मोगा प्रास सैमीक ओडण्यो तांचे थंय बळ जातीत जाल्यार परत लग्न जावंक ती फुडें सरतली. हाचे वरवीं तांणी केल्ली पयलेंची बसवणी मोडली म्हणून तांचेर आरोप येतलो. त्या शिवाय घरान घर भोवून ती आळशी जातात. आळशीच न्हय, खबराळी जावन हेरांच्या गजालींत घुसतात आनी उलोवंक नजो जाल्ल्यो संगती उलोवंक ती शिकतात. देखून ल्हानप्रायेच्या विधवींनी परत लग्न जावन भुरग्यांक जल्म दिवन आपलें घरदार सांबाळून व्हरचें बरें म्हूण म्हाका दिसता. अशें आमच्या दुस्मानांक आमचे विरोध उलोवंक आमी इडेन दिवची ना. येदोळच थोड्यांनी आमचे थावन पयस सरन आपणांकच देवसारा आदीन केल्यांत. पूण कोण एकल्या भावार्थी दादल्या वा स्त्रियेच्या घरा विधवी आसतीत जाल्यार असल्यांचो पवित्र सभेचेर भार पडनाशें तांणीच तांकां सांबाळचें बरें. हाचे वरवीं खरेपणी विधव जावन आसलेल्यांक सांबाळूंक पवित्र सभेक आस्पद लाभतलो. आपल्या मुखेलपणा वरवीं हेरांक बऱ्या तरान चलोवन वेल्ल्या मलगड्यांक प्रत्येक जावन प्रसंग करच्यांत आनी शिकोवन दिवच्यांत कश्ट वावंट काडतल्यांक दोडत्या मापान मान दिवंक फावो. पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, मळणी विंगड करूंक जुवाक बांदलेल्या पाड्याचें तोंड बांदिनाका आनी त्या भायर वावराड्याक आपली मजुरी फावो. दोगा तेगांचे साक्षेविणे वडिलाचेर कसलोच आरोप मानून घेनाका. हेरां थंय भिरांत उपजोवचे खातीर पातकांत जियेतल्यांक सक्ता हुजीर भेश्टाय. देवाच्या आनी जेजू क्रिस्ताच्या आनी विंचून काडलेल्या देवदूतां समोर ही नियमां जोगोवन दवर म्हणून हांव तुका फरमायतां. विचार करिनासतना सूख मांडिनाका, पक्षपात केदींच धरिनाका. हात दवरून दीक्षा दिवच्या कामांत दरवडान फुडें सरानाका, ना तर हेरांच्या वायट कर्तुवांक तूंय जबाबदार जाशी. तुकाच तूं नितळ दवर. ह्या फुडा उदक मात्र पिवचे सोड. तुजे जिरवणेक तशेंच तवळ तवळ तुका दोस्ता ते पिडे खातीर थोडो वायन घे. थोड्या मनशांचे अपराध फिर्याद मांडचे आदींच सर्वांक कळून येतात, पूण थोड्यांचे अपराध पयले गुपीत उरोवन उपरांत कळून येतात. तशेंच बऱ्यो करण्योय उक्त्यान दिसतात. सुरवेर त्यो दिसून येनात जाल्यारी त्यो सदांकाळ तश्योच लिपोवन दवरूंक असाध्य. अध्याय 6. गुलामपणाच्या जुवाखाल जियेतले मनीस आपल्या धनियाक सर्व मान मर्याद फावो म्हूण लेखूं. तशें केल्यार देवाच्या नांवाक आनी क्रिस्तांव शिकवणेक
ते अवमर्याद हाडचे नात. आपले धनी भावार्थ्यां भितरले जाल्यार ते आपले भाव म्हणल्या निबान गुलामांनी तांची बेपारवा करची न्हय. बगार उत्तीम सेवक तांणी जायजे, कित्याक हांचे सेवेचो फळ जोडतात ते भावार्थी आनी हांकां मोगाचे. तर ह्यो सर्व संगती तांकां शिकय आनी तांकां पाळूंक लाय. जर कोणी वेगळीच शिकोवण शिकयता आनी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची अखंड उतरां आनी देवभक्त उर्जीत करता ती शिकोवण मानून घेना, तर तो गर्वान फुगला आनी आपणाकच ताणें नेणारी करून घेतला. तर्काक तर्क आनी उतराक उतर पाटीन दिवचे भ्रांतेन तो भरला. हाचे वरवीं मसर, मनास्ताप, निंदा, हल्क, दुबाव आनी काबार जायनातलेली न्याय झगडी उपजातात. हे सगळे आपले गिन्यान थर्यार नातलेल्या आनी स्वताची वळख आळवून गेल्ल्या मनशांमध्ये घडता. धर्म पाळच्यांत वर्ती ग्रेस्तकाय आसा वय, पूण तृप्ती जोडलेल्यांक मात्र ही ग्रेस्तकाय लाभता. आमी संवसारी येत आसतना कांयच घेवन येवंक नाव, आनी संवसार सोडून वेत आसतनाय कांयच व्हरूंक शकचे नाव. तर खावंक जेवंक नेसूंक पांघरूंक आसात जाल्यार आमी दादोशीच सय. पूण ग्रेस्त जावंक आशेतले ताळण्यांक, पासांक, पिशा आनी लुकसाण हाडटल्या वंदोवण्यांक सांपडतात. कित्याक दुडवाचो मोगस सर्व वायटाचें मूळ. ही आशा धरलेले तोडे भावार्थाचे वाटे थावन पयस सरन गेल्यात आनी आपली काळजां सबार कश्टा दुखांनी तांणी शिंदून घेतल्यांत. पूण तूं देवाच्या मनशा ह्या सर संगतींक पाठ करून नितीचो, भक्तीचो, विश्वासीपणाचो, माया मोगाचो, सुसणीकायेचो आनी भोळेपणाचो पाटलाव कर. भावार्थाचे झूज उत्तम थरान झूज आनी सासणीक जिविताचें इनाम जोडन घे. ह्याच खातीर तुका आपोवणें मेळिल्लें आनी सबार साक्षां हुजीर तुवें भावार्थाची उसारणी केल्ली. आतां सर्व वस्तूंक जीव दितल्या देवा समोर आनी अधिपती पिलाता हुजीर आपली उत्तीम उसारणी करन ताका साक्ष दिल्ल्या जेजू क्रिस्ता समोर हांव तुका फरमायतां, तुजे कायदे विश्वासीपणी पाळ आनी सोमी जेजू क्रिस्त प्रत्यक्ष जाता पर्यान खताविणे आनी अक्षेपाविणे जिये. देवान निश्चित केल्ल्या वेळार तो आपणाकच प्रत्यक्ष दाखयतलो. सदैव आनी श्रेष्ठ अधिपती तो रायांचो राय आनी धन्यांचो धनी. तो एकलो मात्र अमर आनी तो अगम उजवाडांत जियेता. खंयच्याय मनशान ताका देखूंक ना आनी कोणच ताका देखूंकी सकाना. ताका जावं मान आनी सासणाची राजवडकी. आमेन. ह्या संवसाराच्या वस्तूंनी ग्रेस्त जावन आसलेल्यांक आपणे गर्वाक पडनाये म्हूण फरमाय. तांचो भरवसो अथीर जावन असलेले ग्रेस्तकायेर न्हय, बगार सर्व वस्तू दिवन आमकां दादोशी करता त्या देवाचेर खंचोवंक सत्राय सांग. तांकां बरें करूंक फरमाय. आपल्या बऱ्या करण्यांनी ग्रेस्त जावंक आनी उदार मनान एकामेका वांटून घेवंक तांकां उलो दी. अशें करून आपल्या मुखल्या फुडाराची बरी बुन्याद ते घालतले आनी खरें जिवीत जोडूंक पावतले. तिमोथी, तुजे ताबेन दिलां ते सत्रायेन सांबाळ. जाणवाय म्हणल्या त्या पोकळ आनी फटकिऱ्या उलोवण्यांक आनी तर्क वितर्कांक तुजे कान धांप. असल्यांत भरसल्ल्यांक भावार्थाची वाट सुकल्या. कृपा तुमचे सवे आसूं.